2 दीस जाले अशी न्यूज जाता की केरी गांवान एक व्हडली आग लागलेली म्हणून। तर हांव हेचेर तुमकां एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता की जी आग लागलेली ती केरी गांवान पडना, ती पडटा पालये गांवान। आणि न्यूज अशी जाल्लेली की लोकल जी पंचायत आसा तेंच्यांनी काय ॲक्शन घेवंक ना। जेन्ना म्हाका ही न्यूज कळ्ळी काल, तेन्ना हांवें म्हाज्या मिस्टराक कॉल करून सांगलें की अशी अशी न्यूज आसा म्हणून। तेन्ना मिस्टरान म्हाज्या फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो आणि आपल्या फ्रेंडाकूय वांगडा घेतलो आणि जे बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहात तेंकांय तेंच्यांनी कॉल करून सांगलें। आणि जेन्ना फायर ब्रिगेड येयली तेन्ना फायर ब्रिगेडीक कळ्ळें की वयर फायर ब्रिगेड वचपाक ॲक्सेस ना म्हणून। तेन्ना माझ्या मिस्टरान आणि त्याच्या फ्रेंडान आपली 2 व्हीलर घेतली आणि जे मांद्रे पोलीस स्टेशनातले पोलीस येयल्ले तेंच्यांनी आपली गाडी घेतली आणि ते वयर गेले रानात। माझ्या मिस्टरान आणि त्याच्या फ्रेंडान आपल्या जीवाची काळजी न करता आपल्या जीवाची रिस्क घेऊन म्हणतात तशी वयर रानान गेले 11 सुमार आणि ती 2 जायसर तेंच्यांनी वयर आग विझयली। ती एरिया केरी पंचायतीक पडन असताना माझ्या मिस्टरान ॲज अ सरपंच म्हणून माझ्या मिस्टरान थंयसर वयर वचून आपल्या जीवाची काळजी न करता तेंच्यांनी वयर आग विझयली। ड्रोन तेंच्यांनी जो वयर फिरयलो आणि जी ही न्यूज चॅनलाक दिली तेंकां हांव सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हो ड्रोन फिरोवपाच्या पयलीं जर तुमच्या कडेन इतलो टायम आसलो जाल्यार तुम्ही फायर ब्रिगेडीक कॉल करून ते तुम्ही सांगूंक जाय आसलें की वयर आग लागलेली आसा, येवन तुम्ही विझयात म्हणून।